वेस्टर्न बायपास जो वेर्णाच्यान नावेली जाता तो थळाव्या आमदारांक आनी पंचांक विश्वासान घेवन करचो। वेस्टर्न बायपास जावचो पूण लोकांच्या शेतांचे हित पळोवचे अशी मागणी तांच्या थळाव्यांनी केल्या। अर्डेक्सको खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। गोयचो सरकार जो वेस्टर्न बायपास करूंक येवजिता, वेस्टर्न बायपास कनेक्टिंग वेर्ना टू फ्रायदले नावेली, ताणी म्हजे मागणी सरकारांत ताणी जे स्टेक होल्डर्स जे हांगाचे आसात, गांवचे MLA, ह्या सरभोंवडीचे वाठारांतले MLA, कावन्सिलर्स, पंचायत, तांचे मत घेवन ताणी ह्या कामान फुडें हात घालचो। कित्याक गोवा एक नॅचरल ब्युटीक लागून कोलवा अशा जाग्यांनी भरपूर ट्युरिस्ट येतात आनी ही जी ग्रीनरी जी आसा ती अशें करून शेतां भरून काडली जाल्यार शेतां आतांच लोक रोवपाक कुस्तार करता आनी उरल्या ती अशें शेतां पुरवयली जाल्यार आनीक शेतां उरची नात आनी ग्रीनरी उरची ना आनी हाका लागून ताजो इम्पॅक्ट ऑर इफेक्ट लोकांचेर भरपूर जातलो। गोंयचे ह्या वाठाराच्या इकॉलॉजीचेर जातलो। हांगा जे फोंडारे जे आहा ते पुरोवन वेतले। देखून म्हजी मागणी जे ह्या वाठारांतले आमदार, कावन्सिलर्स, पंचेस जे ताणें फुडाकार घेवचो, ताणें इनिशिएटीव घेवचो, ते मातशे प्रोएक्टीव जावचे, ओगीच न्हिदोन रावचे न्हू, जागृत जावचे आनी सरकाराक एक निशेध मारचो आनी सरकाराचेर बंद दबाव हाडचो। एक बरो वेस्टर्न बायपास कनेक्टिंग वेर्ना टू फ्रायदले करचो, पूण तो ब्रिज टायप करचो जाल्यार उदक पासार जातले आनी हांगा शेतां पुरवून फ्लडिंग जावचें ना, फोंडारे तोडी आहा ती पुरवची ना, शेतां पुरवची ना। हें आश्वासन घेवन ताणें हे कामाक सरकाराक परवानगी दिवची। वेस्टर्न बायपास इज ए लॉंग पेंडींग प्रपोजल। तो खुबशीं वर्सां जाली आनी म्हगे मतान कितें तो जावपा जावो, पूण आतां कितें जाता, लोकांगे शेतांक वयताय आनी आतां लोक आतां हार्वेस्ट मशीन, प्लावींग मशीन सगळें तांकां प्रोविजन कोणा लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह दिता न्ही, ताका लागून तांकां इल्लीशी उमेद येयला। ती भाशेन कितें आसतलें आतां थंय कॉस्ट कितल्यान जावं, एक फ्लायओवर ते सायडीक सारकें नावेलीच्यान तो एंडा भायर काडलो ते म्हाका दिसता गोश्ट जाताले। आतां कितल्याशे लाखांनी कोट्यांनी ते पयशे म्हणटात ही शेतां सालार करपाक। दॅट वॉज माय वीश, ए प्रपोजल आनी दॅट वॉज द बेस्ट सोल्युशन। जुवारी ब्रीज थिंगासान काबार करूं जातालो हें आहा, पूण ते फ्लायओवर घेताय थिंगसान खंय कुट्टाळी चड वर्सान हें कित्याक करूंक जायना? शेतकारांगे मरे शेत दवरूंक जाय। कॉस्ट चोवपानी मात कोट्यांनी आतां रे ब्रिक्साक 85 करूच म्हणले, मागीर शेतकारांक पासो कांय म्हणूंक जायना, तो फ्लायओवर करपा नावेली जावन काबार कर मरे जालें।